मयेच्या श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपान ड्राय फ्रुट्स धरून 4 तरेच्यो पौष्टिक नेवऱ्यो तयार केल्यात। डायबिटीज आशिल्ल्यांकूय ह्यो नेवऱ्यो खावपाक मेळच्यो अशी ह्या नेवऱ्यांची खासियत आसा। चूल आणि मूल हाच्या पलीकडे बायलांनी मुखार सरपाचो संदेश श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांनी दिला। मयेच्या श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपान अंदू ड्राय फ्रुट्साच्यो नेवऱ्यो करपाचो बेत घेतलो। पिठाच्यो, रव्याच्यो, सोयेच्यो त्याच वांगडा ह्यो ड्राय फ्रुट्साच्यो अश्यो वट्ट 4 तरेच्यो नेवऱ्यो श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपान तयार केल्यात। तांची खासियत म्हळ्यार डायबिटीज आशिल्ल्यांकूय ह्यो नेवऱ्यो खावपाक मेळच्यो म्हणून नेवऱ्यांनी साखरेच्या बदला गोडाचो वापर तांच्यांनी केला। चूल आणि मूल हाच्या पलीकडे बायलांनी मुखार सरपाक जाय असो संदेश श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांनी दिला। सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। माझे नाव सुजया सविदास नायक। पोरच्या हांव आमच्या मनान येयलें की आमी नेवऱ्यो करूया, करून तरी पळोवया। पयशांक लागून अशें न्हू, पूण एक जस्ट कितें तरी वेगळें करूया। हे प्रोग्राम बी करतात न्हू, आतां आमी ह्या फिल्डान मातशी देंवन पळोवया। आनी पोरो आमी अश्योच केल्ल्यो। हो फक्त ड्राय फ्रुट्स आहा तो न्हू एक्स्ट्रा केला आमी। जाल्यार आमच्यो पिठ्याच्यो आहल्यो, तिखट नेवऱ्यो आहल्यो आनी सयेच्यो नेवऱ्यो आहल्यो। आनी पिठाक म्हणून आमी गोडूच घालता आनी बाकीच्यो ज्यो आसा पळय ताका आमी साखर घालता। पूण हे फावटी कितें तरी वेगळें करूया म्हटलें की डायबिटीक पेशंट आसा तांकां मागीर खावपाक मेळना न्हू साखर घातल्या कारणान, म्हणून चल म्हटलें आमी गोडूच घालून हे सगळ्योच नेवऱ्यो करूया। पिठाच्यो करूया, सयेच्यो करूया, रव्याच्यो करूया आनी ड्राय फ्रुटाच्यो करूया। आमी 4 तरेच्यो न्हू नेवऱ्यांची घाट घातला। सारकें गोड यूज केला, ऑर्गेनीक गोड, बेश्टें न्हू। बेश्टें पोट भरोन खावपाक जाय म्हणूनय न्हू, जाल्यार पौश्टीक अशें कितें तरी दिवया म्हणून। आनी हेजी रेट दवरल्या ती सारकी लोक कोणूय सहज घेवंक शकता, 10 रुपया एक। सगळ्यांनी चूल आनी मूल म्हटलें म्हणून जायना, फुडाकारूय घेवन कितें तरी करूंक जाय। आनी एक म्हणा, जो दिखता है वो बिकता है, बरोबर? प्रयत्न करून पळोवपा जाय। यश देणारो भगवंत आसा, तेन्ना तुमी फुडें सरा। विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।